मोगाच्या बाबा भयणींनो ते इश्ट असले तेतूंकय वेगवेगळ्या धर्माचे जेन्ना ते एकठांय जातालेत ते वेगवेगळ्या विशयावर खूब खूब भासाभास करताले. एक दीस जेन्ना ते एकठांय जाले ते धर्मांचेर भासाभास करूंक लागले आनी जोन एकलो आपलो धर्म सगळो स्ट्रेट म्हणून सांगूंक लागलो. अशें ते खूब भासाभास केली. ज्या जाग्यार ते बसलोले त्या वेळार एक जाणटो म्हातारो पासार जातालो. ताणें तांची भासाभास आयकली आनी ताका सांगलें, इश्टानो, दोंगरा पलतडी एक फ्लावर मिल पिठाची गिरवण आसा. थंय पावूंक 3 रस्ते आसात. एक दोंगरा वयलो चोडटी आनी देंवती, दुसरो उजव्या बाजून वचून जाता आनी तिसरो दाव्या बाटून. पयलो रस्तो कठीण कित्याक तुमकां चोडटी आसा आनी देंवती आसा. दुसरो एकदम ल्हान पूण त्या वाटेन वचपाना खूब खूब अडचणी आसात. आनी तिसरी वाट एकदम सोंपी पूण खूब लांब. हें आयकून ते तेगो इश्ट घुस्पतात. मागीर ताका हो जाणटो सांगता, तूं ते फ्लावर मिलाक पावतकच तो मालीक तुमकां एकूच प्रस्न विचारतलो, तुमचे गोव हाडल्यात ते दियात, ते कितले बरे आसात ते हांव पळयतां. तो तुमकां विचारचो ना तुमी कसले वाटेन आयल्यात, पूण एकूच प्रश्न, गोव बरे आसात वो ना. बाबणेनो, देवाक भेट दिवंक खूब खूब वेगवेगळे रस्ते आसात, पूण हे गरजेचें देवाची भेट घेवंक, देवाक वळखूंक. आनी ही खबर आमी आज सुवर्तमानांत आयकल्या. मातयो सांगता त्या विद्वानांची खबर आनी सांगता बारीकसायन ते उदेंतले होन बाबा ती तांकां नोके दिश्टी पडले, ते घुस्पले आनी मागीर ते खूब खूब लांब प्रवास करून जेरुसलेम आयले आनी मागीर बेथलेहेम गेले. मातये बारीकसायन ही खबर सांगता. तर आयची परकोटणी आमकां कसलो संदेश दिता जायत. पयलो म्हणजे देव सगल्यांचो मोग करता. देव सगल्यांक आपली ओळख दिवंक इच्छिता, पूण रस्ते आमी सोदूंक जाय. पूण एक गरजेचें देवाची भेट घेवंक. कसलो रस्तो सोंपो आडकुळीचो असो रस्तो आमी घेवंक जाय, पूण शेवटाक आमी देवाची भेट घेवंक जाय. दुसरी वस्त म्हणजे देव योचे तरेन आपले रूप आपले मुखाबळ दाखयता. आमी आयकलां शुभवर्तमानाक की ते विद्वान मनशांक सरस्पान एक नोकेत दाखयलें. हे नोकेत नवें आसलें, पूण ते नोकेत पळोवन ते एके भाशेन ताचें मन उजवाडायलें. आनी ते नोकेता उजवाडा पडून ते रस्तो चलोवंक लागले. तशेंच सरस्पर आपले मुखाबळ वेगवेगळे तरेन आमकां दाखयता. ते आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत. तर आमी सदांच थोडो वेळ काडूंक जायो पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक, आनी तो संदेश जो मेळटा ते प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूंक. तिसरी वस्त म्हणजे नम्रताय. आमी पळयलां की ते मनीस विद्वान आसले, पातशाह आसले म्हणटात, पूण आतां आपले विद्वानपण पातशाह सोडून खूब त्रास घेवन दिमी घालून जेजूक नमस्कार करता. नम्रता ही गरजेची वस्त. जेन्ना आमची नम्रता आसता तेन्ना आमकां देवाचें रूप मनशाक वातावरणांत दिश्टी पडटा. तेन्ना हो गूण आमच्या जिवितांत नासता तेन्ना आमी देवाक वळखूंक खूब खूब कठीण जाता. चवथी वस्त म्हणजे त्या विद्वानान जेजूक 3 जाणां भेटवलीं. आमच्या लागीं दुडू आसचें ना, पूण देवाक आमकां एकूच वस्त जाय, तर आमचें मन काळीज आमचें बरेंपण. तर आमच्या जिवितांत बरेंपण केल्यार, जसो मोग केल्यार म्हाका दिसता हीच जावन आसा आमची खास देवाक देणी. तोराच्या दिसा जेन्ना आमी ही परगोडी करता तेन्ना आमकां ताची काळीज दिवंक
देवान आमकां एके भाशेन नम्रताय दिवंक आनी ताचें रूप मुखाबळ आमी सगळे वाटेन दाखोवंक आमी ह्या मिसा पेटेंत देवा लागीं मागुया.